मुन्यो Chapter 27 फाल्यांचे खातीर आयजूच तूं आपणाक परबीं दिवं नाका, कित्याक आयचो दीस तुका कितें घेवन येता तें तूं नकलो. दुसऱ्या कोणाकूय तुजी तुस्त करून दी, तूं तुजीच करिनाका. एका पोरक्यान तुजी तुस्त करून दी, पूण तुज्याच वोंटांनी कोच्ची न्हय. एका पिशाच्या रागा मुखार फातरांचें आनी रेंवेचें वजोण कांयच न्हय. शिराप क्रूर जाता, शिराप क्रूर आसता आनी राग जबरदस्त आसता, पूण निर्दुकायेक कोणाच्यान फुडो करूंक जायत. फसयतल्या मोगा मुखार तोंडार सांगोन शिटकावप ओदीक बरें. एका दुस्मानाच्या उम्या परोस एका विस्वाशी इश्टाचो मार ओदीक बरो. भरलोल्या पोटार म्होंव लेगीत नाका जाता, पूण भुकेलोल्याक कितलेंय कोडू जेवण गोड लागता. आपल्या मायदेसा परोस पयस पावता तो मनीस एका आपल्या घोंटेरा परोस पयस पावतल्या सुकण्या भाशेन पारपोळ भोंवता. जशें पोरमोळान आनी धुपान काळजाक संतोश पावता, तशें एका इश्टाचे बरे बुदीन जिवाक संतोश भोगता. तुज्या वो तुज्या बापायच्या इश्टांक पयस करिनाका. आंकांताक सांपडटाय तेन्ना तुज्या भावागेर वचो नाका. पयस आसलेल्या भावा परोस लागीं आसलोलो शेजारी बरो. शाणो जावंक शीक म्हज्या पुता, आनी म्हजें कालीज खोशी कर. त्या उदेशी म्हाका ओकमानायतात तांकां म्हजे लागीं जबाब आसतलो. शिटूक मनशाक संकोश दिसून येतात आनी तो लिपता. पिसो मनीस फुडें वेता आनी त्रासांत पडटा. तो ओनवळख्याक जामीन रावला, देखून ताचे कपडे काडून घेयात. ताणें परदेश्यांक दिल्ल्या सोपुता खातीर ताचीं आंगोस्त्रां दवरात. जो कोण मोट्या ताळ्यान फांत्या पाहरार आपल्या शेजाऱ्याचेर आशिर्वाद घालता, तो ताका एक शिराप म्हणून समजूचें. एक कारांदाय करपी घोरकान्न आनी थेंब्या थेंब्यांनी गळटोलें उदक एक सारकें. जाच्यान तिका दोमावंक येता, ताच्यान वाऱ्याक दोमावं येता, आनी आपले उजवे मुठींत तेल सांबाळूं येता. लोखंड लोखंडाचेर पाचतात, आनी एक मनीस दुसऱ्याच्या सांगाताक शिटूक जाता. रुंबड राखता तो रुंबडाचें फळ खाता, आनी जो कोण आपल्या दोनयाचें राखता ताका भोव मान मेळटा. जशें उदकांत मुखामळ दिसती पडटा, तशें मनशाच्या काळजार मनीस दिसती पडटा. जशें पातळ आनी मेलोल्यांची सुवात भरोना, तशेंच मनशाचे दोळे केन्नाच दादोशी जायनात. जशें आकटें भांगाराक आनी धातू खोडोवपाचें आयदोण रुप्याक, तशेंच मनशाचें मोल ताचे किर्ती परमणें आसता. एका पिशाक मारून ओद्दो मेलोलो सोडल्यार देखून ताचें पिशेपण काडूंक जायना. तुज्या हिंडाची परिस्थिती बरे भाशेन जाणा जा, आनी तुज्या गोरवांचो सांबाळ कर, कित्याक गिरेस्तकाय सासणांक तोगोना, आनी मुकूट एके पिलगेच्यान दुसरे पिलगेक वचना. एक पावटी कापलोलें तोंड पोत्तून वाडटा, आनी एकठांयलोल्या तोंडाचें कुड्डें जाता. तुज्या शेळयांच्या लोंवेचे तुज्यान कपडे करूं येतात.
थोड्यो बोकड्यो विकून तुज्यान एक जमीन विकती घेवं येता. उरलेल्यो बोकड्यो तुका तुगेल्या कुटुंबाक आनी चाकोरणीकूय पावता तितलें दूद दितल्यो. देवाचें उतर हें.